नमस्कार. हांगा उपस्थित पर्ये मतदारसंघाचे आमदार आणि GFTCचे चेअरमन डॉक्टर दिव्या राणे, हांगा उपस्थित आमचे PCCF श्री कमलदत्ताजी, प्रवीण राघवजी, आमचो उमाकांत गावडे, आमचो नंदकुमार, आमचो विनोद शिंदे, आमचे रामनाथ डांगी हांगासरले सरपंच, आमचे GM हेबळेकर आणि हांगा उपस्थित सगळे मिडियाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, मिडियाचे भाव आणि हांगा आमचे पंच सदस्य, सगळे आमची महिला आणि आमचे तरुण आणि ह्या उसगांव परिसरातले सगळे आमचे भाव भयण. हांव चड वेळ घेना, पूण खरें म्हणजे परिस्थिती अशी आशिल्ली, आतांच उलयतालो आमचे पंच मेंबरा कडेन की हांव आतां गेले 16 वर्सां 17-18 वर्सां जालीं आमदार आहा, पूण आमी केन्ना बोंडला म्हणटा ते भितर सरोंक ना केन्ना. आनी बोंडला सरोंक ना कित्याक कारण आशिल्लें ताका. आमचे मनान बी एक वेगळे तरेची विचारधारा आशिल्ली आनी GFTCचे चेअरमनान बरें काम केल्लें आसा आनी जे कॉर्पोरेशन कोणाक नाका आशिल्लें कॉर्पोरेशन ते चेअरमनशीप कोणाकूच नाका आशिल्ली, फाटल्या आमदारान सोडून गेल्लो. आनी म्हणूनच तुमकां बेश्टी याद करून दिता, ते चेअरमन आयज ह्याच कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वेगळे तरेचें नांव दिवपाचें तेंचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा. आमी आयज GFTCक आमी आयज नोडल एजन्सी केल्ली आसा. आतांच PCCF कडेन उलयतालो की हांगा जे नंदकुमार कडेन सांगून की ताबडतोब एस्टिमेट तयार करा आनी जे आमी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे आहा, टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक आतांच PCCF म्हणटाले की चड परमिशनाची गरज ना, ते इंटरनलीच आमी ते करूं शकता. आनी वेगळे तरेचे कॉटेजीस जे आमी म्हणटा वायल्ड लायफ सँच्युरीन म्हणजे उसगांवचो परिसर आनी हेजें कनेक्शन कितें तें हांव सांगता. हांगा एक 20 एक रूम आनी एडिशनल काडल्यात आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर केल्यार होच जो स्ट्रक्चर जो आहा एका टेम्पररी डेस्कचो एक वेगळे तरेचो वेवस्था जर केल्यार हेका हांगा 100-150 लोक एका टायमाक थंय जेवूं शकता. एका टायमाक जर कार्यक्रम करूंक जाय हांगा येवन रावूं शकता, कार्यक्रम करूं शकता आनी ह्या परिसरान लोक मॅक्झिमम तेजो यूज करूं शकता. एक विचारधारा लागता, एक विचारधारा आनी कल्पना अशी आसूंक जाय की हे टेम्पररी स्ट्रक्चर हांगा आयल्यार ते 10 रूम जे आसा तेजे एक 30 रूम पर्यंत ते व्हरूं शकता आनी टेम्पररी कॉटेजान वेगळ्या लेवलाचेर गावता. तुका 20 लाखान बी कॉटेज बांदूं शकता, 50 लाखान बांदूं शकता, 60 लाखान बांदूं शकता. ते तुका जाय तशें तूं करूं शकता आनी त्या तरेन लोकांक आकर्शीत करपाक. आनी लोकांक आकर्शीत कित्याक करपाक जाय? आमचे उसगांवचो आमी इतल्या वर्सां म्हणटा, आयज उसगांवान वेगवेगळ्या प्रकल्पाचें काम चालू आहा, पूण ह्या परिसरान एक कमीत कमी ह्या बोंडला परिसर ह्या तरेचो परिसर आहा. जे म्हाजे वडील बी जेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर जाले ते 21 वर्सां फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी 21 वर्सां वयर म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले. आनी जेन्ना 1982 जे कॉटेजीस जेन्ना बांदले आनी ते कॉटेजीस तेंचे बरोबर हांव ल्हान आसतना हांगा येवन हांव रावला आनी तेन्नाच्यान म्हणटा हांव की बेश्टे एक विजन आसल्यारूच ते फुडें गोश्ट वचूं शकता. उसगांवचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता की आयज PCCFान सांगलां की फायल आमी अप्रूव केल्या. आस्वल आसूं काय वेगवेगळे एक एनिमल जे एनक्लोजर जावन आसा तांकां हाडपाक. वाघ म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता, वाघ आमी हाडिना, ते वाघ आहा थंयच रावन दी. ते वाघ बी ते म्हाका आतां तेच PCCF वयर दाखयतलो ते वाघचो फोटोग्राफ पळयल्यार वाघ म्हणटा ताका म्हाका भंय दिसता. ते वाघाचे वेगळे तरेचे मागीर फाटे फुट्टा हांगा. ते वाघ आहा तसोच ताका दवरपाचो, पूण त्याच बरोबर तेजेच सारके आतां लेपर्ड्स आसात, वेगवेगळे तरेचे जे भुरग्यां खातीर आमी आयज तुमी आई वडील जे हांगा आसा, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बोंडला हाडल्यार एक ह्या 2 वर्सां भितर आमचो प्रयत्न आसतलो की GFTC एक नोडल एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे तरेचे प्राणी, वेगळे तरेचे एक वातावरण ह्या परिसरान जर आमी निर्माण केल्यार लोक हांगा येवपाक फाटीं फुडें पळयचे ना, पूण हांगा येतले वातावरण वेगळे तरेचे तयार करूं शकता. आनी हांगा बोंडला सँच्युरी नोटिफायड आसल्या कारणान टेम्पररी स्ट्रक्चर वेगळे तरेन करून म्हणजे लोक हांगा येवन रावूं शकता. कार्यक्रम तुमचे जे आसल्यार आनी हांगा जेन्ना GFTC चलयता आनी डिपार्टमेंटली ते चलयता, म्हाका दिसता की योग्य तरेचे गोश्टी, कारण भायल्या लोकांक जर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार ते पयलीं पळयतले की आपल्याक प्रॉफिटेबल आहा काय ना. पूण प्रॉफिटेबल करपाक आनी उसगांवचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता हांव की ह्याच परिसरान एक बोंडला एक वेगळे तरेचे विजन घेवन आमी फुडें सरल्यार हांगाच एक 500-600 लोकांक आमी योग्य तरेचे रोजगार आमी तयार करूं शकता. आनी ह्याच तरेचे रोजगार आमी तयार केल्यार आमी म्हणटा रोजगार, पूण स्थानीक लोकांक ते रोजगार. आनी जे मनीस आयज बेरोजगार आमचे भुरगे आहा,
ह्या भुरग्यांक वेगळे तरेचे एक अनुभव, वेगळे तरेचे ट्रेनिंग, वेगळे तरेचे एक वातावरण आनी वेगळे तरेचे एक उत्पन्न जनरेट करपाक तांकां एक सोयी गावतली. एक विचारधारा घेवन आमी फुडें चल्ल्या. इंटरलँड ट्युरिजम बेश्टे आमी शब्दांनी आमी ताका आमी मंत्र उपचार आमी कशे करता ते शब्दांनी बेश्टे उपचार केले म्हणून जावचे ना. ते खऱ्या अर्थान प्रकल्प एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. एक बोंडला सारके परिसर आमदारान सांगल्या प्रमाणे, चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे आयज मोल्ल्या बी तेंचो प्रयत्न आहा थंय डेव्हलप करपाक. आयज 70 सुर्लाचो भाग बी ते डेव्हलप करपाक पळयता. म्हणजे आयज आमी सुर्लाचे इतल्या वर्सां आमी प्रयत्न करता, पूण आयज खंय तरी वचून ते टेंडर जाल्लेले आसा. आनी ह्या 2 वर्सां भितर आयज भायले पर्यटक जे आहात ते सुर्ला सारक्या परिसरान बी पावतले. आयज हांगा मोल्ल्या बी आयज वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय ट्रेल्स खूब आहा. PCCF कडेन आमची चर्चा जाल्या आनी आयज थंय बी एक वेगळ्या तरेचो रोड नेटवर्क करून आनी मागीर आमी वेगळ्या तरेचे आमी ते वेगळ्या तरेचे थंय कितें म्हणटा ताका वेगळ्या तरेचे एक वातावरण थंय तयार केल्यार फोटोग्राफ करपी हांव खंय जाय थंय हांव भोंवला. आनी आयज हांव सदां म्हणटा PCCFाक की आनी राघवजी की आयज भायल्या राज्यान आमी गेल्यार त्या तरेचें वातावरण निर्माण करपाक हे 1 आनी 2 वर्सान जायना. ताका एक 3, 4, 5 वर्सां मिनिमम लागता एक बेस सेट करपाक. तेजे नंतर तुमी भायले चितल आनी वेगळे एक हाडल्यार मागीर ते जे कोण म्हणटा आमी ते वाघ आमचो जो वाघाचे मुवमेंट जे आहा ते वाघाचो मुवमेंट ऑटोमॅटिकली आमचे मोल्ले आनी महावीर ह्या परिसरान तो वाडटलो जेन्ना तुजे हांगा हे वाडटले. हेज्या खातीर न्यूट्रिशन पासून तरेतरेचे गोश्टी हे जी वाड जावंक जाय ते वाड जाल्यार मागीर ते थंय रावतले. आनी हे सगळे ब्रिडींग पासून सगळ्या गोश्टीचेर डिपार्टमेंटली ते करपाची गरज आहा. आयज हांव मातसो फाटीं फुडें कित्याक वयता कित्याक हांगा आमकां जाय तशें आमकां स्टाफ बी जाय तसो आमकां डॉक्टर हांगा उपलब्ध जाय. कंटिन्यू प्रोजेक्ट सुरू इनॉग्रेट जावचे पयलीं धमाका जालो. हांगा ह्या आमचे सुंदरशे खूब खुशीचो आज दीस आमचे GFDC खातीर, आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खातीर. आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे फॉरेस्ट मिनिस्टर, तुमचे लाडके बाबा मिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे PCCF दत्ताजी, आमचे CCF प्रवीण कुमारजी, आमचे MD GFDCचे नंदकुमार, आमचे मिस्टर हेबलेकर, आमचे GM उमाकांत गावडे, आमचे ZP डांगी आनी आमचे शिंदे. हांगा व्हड संख्येन आमची सगळी पंचायत मेंबर्स, आमचे पर्याचे वाळपयचे सगळे, उसगांवचे सगळे पंच मेंबर्स आनी सगळे हांगा व्हड संख्येन जमिल्ली भावानो भयणीनो, हांगा सगळे आमचे प्रेस मिडिया आनी सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सगळे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, DCF सगळे हांगा उपस्थित सगळे म्हणजे माय मोगाचे भावानो आनी भयणीनो. खूब खूब खुशीची गोष्ट ही की आमचो वो GFDCचो वो इको टुरिजमाचे रिलेटेड पयलो प्रोजेक्टाचे आज आमी इनॉग्रेट करपाक पावले. आनी हे हाजो श्रेय आमच्या पुराय टिमीक वता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वता की आमचे तर तुमचे लाडके बाबा आनी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर तांचे तर लिडरशीप आनी तांचो तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपाक नाशिल्लें. आमचे PCCF हांगा आसा, आमचे CCF आसा, आमचे MD आसा, हांचो तर आमकां पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपाक नाशिल्लें. आमी जेन्ना आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आमकां कॅज्यू कॉर्पोरेशन म्हणटा, सो कॅज्यू कॉर्पोरेशन पुरते आमी तितलेंच करपाक शकताले कित्याक आमी त्या कारणां खातीर कॅज्यू प्रमोट करपा खातीर आमी कॅज्यू फेस्टिवल सुरू केले. सो ताजे खातीर ताजो डायरेक्ट फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक जावचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जावचो. कित्याक आमचे GFDCचे जी पळय आमचे कॉर्पोरेशनाचे जे पळय प्लांटेशन्स आसा कॅज्यूची ती फूल गोंयभर आसा. केपें, काणकोण, सांगें, सत्तरीन, पेडण्यां सगळ्या कडेन आसा. आनी ताजे आमी प्रोडक्शनूय वाडयलां ह्या 2 वर्सांच्या काळान आनी ताजी प्रोडक्शन वाडयलां, ताजो रिज्युवेनेशन केलां त्या हाका. पूण मागीर आमी ठरयलें की आमकां GFDCक तर आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. जाल्यार फुडले पावल आमी कशें घेवपाचें म्हणल्यार स्वयंपूर्ण कशें जावपाचें. हळू हळू करून आमी आमच्याच फंड्सांनी आमी
आमकां मॅनेज करपाक पावपाक जाय GFDC गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड्स घेना आसतना फॉरेस्टा कडल्यान फंड्स घेना आसतना कशें आत्मनिर्भर जावपाचें म्हणटकच आमी ठरयलें की एज इट इज फॉरेस्टाचे इतले सुंदर सगळे गोंयभर वेगळे वेगळे सायट्स आसा सँच्युरीज आसा आमी पळयलें जाल्यार आमी गोंय राज्य म्हणटात फक्त फेमस आसा फक्त बीच सन सँड म्हणटात आनी लोक येतात लोकांक दिसता की गोंया फक्त बीच आसा दर्या आसा समुद्र आसा आनी सँड आनी म्हणजे तितलेंच आसा म्हणून तांकां खबर ना की 2000 वयर स्क्वेअर किलोमिटर आमची फॉरेस्ट कवर आसा आनी इतले सुंदर प्रोटेक्ट केल्ले आसा आमचे वन ऑफ द हायेस्ट फॉरेस्ट कवर आसा आमचे गोंय राज्यान आसा आनी इतल्यो आमच्यो हांगा सँच्युरी आसा म्हादय आसूनी महावीर भगवान महावीर सँच्युरी आसूनी आमची बोंडलाची सँच्युरी आसूनी सलीम अली सँच्युरी आसूनी आमचो बोंडलाचो एकमेव झू गोंय राज्यान आनी कोतिगांव सँच्युरी आसूनी इतल्यो सँच्युरी आसा आनी तातूंत फॉरेस्टाचे वेगळे वेगळे तांणी अशे बांदिल्ले अशे सायट्स आसा पण आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा आमचे तर हे फॉरेस्ट कवर हे तर आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय ते प्रोटेक्शना खातीर ताका प्रिजर्व करपा खातीर ते ऑफिसर दीसभर तातूनच बिजी उरता म्हणटकर इको टुरिजम एक्टिविटीज कशे प्रमोट करपाचे आतां तर हांगा तर हे सायट्स असले तांकां कशे प्रमोट करून लोकां पर्यंत कशे पावोवपाचे लोक येता हांगा फक्त समुद्रा म्हऱ्यान पण लोकां कडेन आमचे फॉरेस्ट आसा आमचे फॉरेस्टान इतले सुंदर आमचे जीव जंतू आसा फ्लोरा फौना म्हणटा आमी जे आमचे पक्षी वेगळे वेगळे पक्षी जे एंडेमीक आसा आमच्या त्या सँच्युरी खातीर त्या जाग्यां खातीर बोंडला वेगळे दिश्टी पडटले नेत्रावळी वेगळे दिश्टी पडटले सलीम अली वेगळे दिश्टी पडटले वेगळे वेगळे जाग्यांनी वेगळे वेगळे पक्षी जीव जंतू दिश्टी पडटा आमकां वेगळी वेगळी हांगा जनावरां आसा आमचो झू आसा अपग्रेड केल्लो आसा आनी तांचो प्रयत्न आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो की आनीकी हळू हळू करून फंड्स तर मेळ्ळे सरकारा कडल्यान राज्य सरकारा कडल्यान केंद्रीय सरकारा कडल्यान जाल्यार हांगा इतलो स्कोप आसा की बरेपैकी हांगा आमच्या गोंय राज्याक एक बरेपैकी हांगा झू दिवपाचो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो झू दिवपाचो कित्याक जेन्ना लोक टुरिस्ट पर्यटन जेन्ना गोंय राज्यान येता तेन्ना ते बिचार वता पण ताजे नंतर ते विचारतात की आनी कितें करपाक आसा गोंय राज्यान आनी कितें आसा आमकां म्हणटकच ते आनी कितें ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कितें ते आमचे GFDC म्हणटकच आमी ठरयलें की हे लोकां पर्यंत आमी कशें पावयतले आमचे जे कितें हांगा सायट्स आसा आतां जे बोंडला कॉटेजीस आसा ते आमी जेन्ना आमचे प्रपोजल घालें आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेन्ना आमच्या मंत्र्याच्या पाठिंब्यान आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळ्याच्या PCCF आनी तांचे सगळ्या पाठिंब्या खातीर हे आमकां जानेवारी 2023 आमची जे अप्रुवल दिले आमकां जे आमी कितें प्रपोजल घाल्लें ताजे नंतर नोव्हेंबर 2023 आमकां नोडल एजन्सी म्हणून फॉरेस्टाची नामली तांणी आनी नोडल एजन्सी म्हणल्यार कितें जे कितें इको टुरिजमाचे जे कितें एक्टिविटीज आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करपाक शकना ते थ्रू GFDC आमी करपाक आतां फुडें सरल्या म्हणटकच आमी ठरयलें की एक सुंदरशें नांव सिल्वन ताका दिवचें सिल्वन म्हणटा ते मीन्स इट इज इन द वुड्स म्हणटा तशें अराउंड द फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट सो कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट सो हे जे हो सिल्वन ब्रँड जो आसा आमी हे पयलो आमचो हो प्रोजेक्ट जो आमी हांगा 10 कॉटेजीस आसा त्यो फुल्ली रेनोवेट केल्या फुल्ली तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो फुल्ली आमी रेनोवेट आनी अपग्रेड केल्यो हांगा जे आमचे रेस्टॉरंट आसा रिसेप्शन एरिया आसा आमी फुल्ली हातान घेवन GFDC ती रेनोवेट केली थंय बरेपैकी आतां कॅन्टीन तुम्ही इनॉग्रेशन केलेलं आहे इको टुरिझमा खातीर एक नवे पाऊल आसा की सरकाराचे धोरण देशाचे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे एक विचारधारा हे वायल्ड लायफ इको टुरिझम हे सगळे फुडें व्हरपाक आयज GFDC नोडल एजन्सी जी आमी केल्या हे सगळे गोष्टी आमी फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न ताका पूर्णपणे प्रोत्साहन पूर्णपणे आमी सपोर्ट डिपार्टमेंट दितले देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारेचे हांवें आतांच उल्लेख केलो की जेन्ना आमी केन्ना विचार करूं ना की चिता हे ब्रीड आमच्या देशान आमी हाडूं शकता ते येवन सक्सेसफूल करपाचो प्रयत्न हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जे केल्ले आसा आयज इको टुरिझम जेन्ना आमी उलयता तेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्थानीक लोकांच्या जिवनार जावंक जाय इको टुरिझम हेची वाड जावपाकूच जाय आनी बोंडला सारखे भाग जे हांवें एक प्रोजेक्ट प्रपोजल केल्ले आसता मिनिमम 100 कोटी आमकां जर जाय हे पूर्णपणे एन्क्लोजर्स बी सगळे रेनोवेट करून वेगळे तरेन करपाक पूण ते येता तेन्ना येतले पूण तो पर्यंत
आमी पावलां फाटीं घेवंक ना, पावलां फुडें व्हरपाचो डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न PCCF कडेन उलोवन आमी जें कितें आमी करूं शकता आनी नवे कॉटेजीस हांवें तांकां सांगल्यार करपाक आनी एक 20 कॉटेजीस टेम्पररी कॉटेजीस आनी ते लॉक कॅबिन्स आमी करून आनी त्याच बरोबर हे रेस्टॉरंट आमी ताका सिमेंटींग कॉन्क्रीट आमी वाडूं शकना पूण टेम्पररी स्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान आमी ताका एक वेगळ्या तरेचो डेक आनी वेगळ्या तरेचे म्हणजे एक 100-150 लोकांचो थंय योग्य तरेचे तेंचो उपयोग आमी करूं शकता आनी हे सगळे कन्सेप्ट प्लॅनिंग करपाक तांकां सांगलेलें आसा आनी ह्या 2 वर्सां भितर हे करतले म्हणजे एटलिस्ट हांगा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज जे कमीत कमी 500-600 लोक हांगा लागू शकता त्या तरेची बोंडलाची सोय आहे फक्त एम्प्लॉयमेंट एक जालो एक तो विशय जालो पूण स्थानीक लोकांक आयज तेजो इम्पॅक्ट आनी तेजे बेनिफीट पावपाची गरज आसा इको ट्युरिजम आयज ते आतां आमदारान सांगले सारके आयज ते हांगा मोले आनी ते परिसरान करता सुर्ला करता आनी वेगवेगळे वॉटरफॉल्स तांचे अंडर आमी दिल्ले आसा हे सगळे गोश्टी डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमच्या लोकांच्या जिवनार जावंक जाय फायदो तांकां जावंक जाय आमी हांगा पयशे मोडले म्हूण जावचे ना ते पयशे मोडून स्थानीक लोकांक आनी ट्युरिस्ट जे आहा ते ह्या परिसरान हांगा पावपाची गरज आसा आनी म्हणूनच हे सगळे प्रोत्साहन डिपार्टमेंटे दिता सर एडवेंचर स्पोर्ट्सूय कितें चालू करपाक म्हाका खबर ना तुमी चेअरमनाक विचारूंक जाय सर तेजे ती रोड वाडोवपाची गरज ना हांगसर टुरिस्ट येयले उपरांत खुबशे हांव पळयतालो आमी जें कितें आमी करूं शकता तें हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हांव फुडें व्हरतां ओके तुम्ही पळयतात GNH.